गोंय विधानसभेच्या वेंचणुकेक आज 40 जाग्यां खातीर 301 उमेदवारांनी पक्षीक दिला. ह्या परीक्षेत कोण पास जातलो आनी कोण नापास जातलो ते कळटले 10 मार्चाक. पूण आयज मात प्रत्येक उमेदवारांचो कॉन्फिडन्स आपूण आनी आपलो पक्ष जिखून येतलोच असोच आशिल्लो. पळयात ह्यो गोंयचे उमेदवारांचो कॉन्फिडन्स. मैं बोल देता हूँ कि उत्पल भी नहीं विन करेगा और माइकल लोबो भी विन नहीं होगा. डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद है. किसी को किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजॉरिटी से आ रही है. ते सरप्राइजीस कितें आसतले ते तुमकां 10 मार्चाक कळटले. आनी हे जो कोण बारक्यो पार्टी आयल्या पळय मतां फोडपाक तांकांय 10 तारखेक लोक दाखोवन गोंयकार म्हणजे कितें जशें पंडित जवाहरलाल नेहरून म्हणिल्लें अजीब है गोवा के लोग, तशें हांकां म्हणचें पडटलें की अजीब है गोवा के लोग म्हणून. ना काय ना बरें आसा. लायनी लागल्या इज अ गुड सायन. पीपल आर एन्थुजियास्टीक अबाउट वोटिंग which is a good indication for change. I don't look at any fight. My thing is, see, for the past 25 years, it has been a Congress against the BJP. I am also looking now, it's a Congress against the BJP and no one else. सगळ्या बुथांनी पावलो हांव, सगळ्या वाड्यांचेर पावलो, सगळ्या लोकॅलिटीनी पावलो आनी जो उदंड प्रतिसाद मेळ्ळो, जो आशिर्वाद मेळ्ळो, तातूंतसूनच म्हजो उत्साह वाडत गेलो आनी ताचो परिणाम आज निश्चितपणे मतदानात दिसतलो. म्हाका दिसता 2017चे मताधिक्य 2019चे मताधिक्य हे फावटी आनी कॉन्फिडन्स वाडलेलो आहा. कॅन्डिडेट खूब आसात हाचे खातीर, पण डेफिनेटली मार्जीन जी आसतली पळय जशी 2017 मार्जीन आसली जशी 2019 आसली ताका 2017चे मार्जिनी बरोबर मार्जीन आसली. सगळ्यांत बेस्ट आनी इतलो बरो रिस्पॉन्स आनी म्हाका दिसता म्हज्या 20 वर्साच्या करियरान भितर म्हणजे पॉलिटिकल सोशल लायफान इतलो हें नाशिल्लो. सगळ्यांच्या तोंडार आनी प्रत्येकाच्या मनान एकच हें आसा की ह्या वेळाचेर जावंक जाय ओन्ली ऑप्शन दामू नायक आनी तें सगळ्यांच्या तोंडार दिसती पडटा. लोक जे भायर सरल्या ते ह्या सरकाराक त्यांची जागा दाखोवन तांकां हद्दीपार करपाचें मतदारांनी ठरयिल्लें आसा. आनी हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की फुडलें सरकार जें आसा तें भाजपा विरोधीच सरकार ह्या गोंयांत जातलें. आनी हो तनमार प्रोजेक्ट गोंयांत जावो ना. इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, इन द मिडल ऑफ द वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमकां हो तनमार प्रोजेक्ट जावो आमकां 6 लेनींग इन द फॉरेस्ट एरिया जायो ना हेचेर आयज ओपिनियन दिवपा खातीर लोक भायर सरलेला, मोठ्या संख्येन लोक भायर सरलेला. हांव आतां सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेलो सकाळी फुडें, थिंगासरूय व्हडल्यो लायनी लागलेल्या. हो ओपिनियन आयचो हिस्ट्रीन उरतलो. बारें जालां गोंयांत, बारें जालां की भायरच वचपाक जाय. आनीक फातोर्डा मतदारसंघान थंयसर आनी ऑलरेडी बरें आहा. लोकांनी पयलीं मिटिंगेक बी येवन दाखयलो. आनीक सगळ्यांक खबर आहा की तिसऱ्यो पार्ट्यो BJPनूच हाडल्या मतां फोडपाक. हे वोट स्प्लिटींग जावचें न्ही ही जी मेसेज गेल्या ती म्हाका दिसता लोकांच्या भितर गेल्या सारकी. भायले लोक हांगा सांगता की आमी BJPक जिखोवन हाडटले म्हणून आनी काँग्रेसाच्या उमेदवारा बद्दल म्हाका सांगपाचें कांय ना. तांचो सगळ्यांचो बॅकग्रावंड ताका खबर आसा. पण हे सगळें पळयत जाल्यार एक कितें आसा, आज लोकांनी खंय वचपाचें, सामान्य लोक जे हांगा आसा थंय वचपाचें खंय. सो म्हाका दिसता एक चेंज हाडपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय. आयचो दीस विचार करपाचो आसा. 5-6 मेरेन टायम आसा लोकांक विचार करपाक, एक वेगळो सरकार घडोवपाक गोंयाच्या खातीर, सांताक्रुजा खातीर किंवा आमच्या फूल गोंया खातीर. आनी म्हाका दिसता गोंयान तें जातलें. हांगा जाणा म्हगेलो लोक बाल क्रिश्चन्सलो बंगारातलो लोक म्हाका केन्ना सोडपाना. आज वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो. आनी जे लोक भायर सरता हे खंय तरी हांगाली जी घराणीशाही आसा, हुकूमशाही आहा ती काबार करपाक भायर सरलेले आसा लोक.